पहिली गजाल म्हणल्यार व्हडली खोशयेची गजाल आय कॉंग्रॅच्युलेट इनाशियो पेरेरा आनी बाकीचे जे ते कनेक्टेड कोण लोक आशिल्ले टचान आशिल्ले ते अपडेट्यूय आमकां मेळटाल्यो आनी तांणी जें काम केलां तें इट इज व्हेरी आय मीन यू हॅव टू गिव दॅम द ड्यू क्रेडीट बिकॉज आज हें काम करूंक जाय आशिल्लें विलेज पंचायत सांताक्रुजान पूण ताणें करूं ना पण इनाशियो पेरेरा किंवा डॉमिनीक पेरेरा किंवा बाकीचे जे लोकांनी मेळून जें काम केलां आय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेट दॅम एंड विलेजर्स ऑफ सांताक्रूज की तांकां जे ड्यू तांचो जागो आसा तो आज रेकॉग्नायज जालो. पहिली गजाल म्हणल्यार सरकार ज्या तरेन आज इवन जो स्टेडियम आसा दुसरो जो एथलेटीक स्टेडियम किंवा GMC हाका बांबोळे म्हणटा पूण पळोवपाक गेल्यार ज्यो ज्यो जे जागे आसा त्या विलेजाक आसा त्या विलेजाक ताजें क्रेडीट त्या विलेजाक ताजें टॅक्सेशन मेळप हें इम्पॉर्टंट आसा. हांवें हाचे बरोबर आनी एक विशय आज घेतला तो म्हणजे पाटो जी एरिया आसा जे एंटायर जो ओल्ड मांडवी जो ओल्ड ब्रीज आसा पाटो ताजे ह्या सायडींतली जी जागा आसा बस स्टँडाच्या पोतान सगळी ती मोरोंबियो पिकीन. सो जॉग्राफिकली लँड रेकॉर्ड्स आसूं किंवा बाकीचे रेकॉर्ड्स आसूं ताच्या ज्युरिस्डिक्शना प्रमाणे ही सगळी जमीन जी आसा ती मोरोंबियो पिकीन ह्या कोमदातीची मोरोंबियो पिकीन आनी मोरोंबियो ग्रान हे दोनी जागे मेळून मेर्शे ही विलेज जाता. आनी मोरोंबियो पिकीन ही विलेज जी आसा मोरोंबियो पिकीन हो जागो आसा हो सगळो जागो मेर्शे विलेज पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनार येता. पूण कोणी केन्ना कशे तरेन डॉक्युमेंट्स मॅनिप्युलेट केले किंवा रेकॉर्ड्स मॅनिप्युलेट केले किंवा कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूं ना म्हणून जर हे जागे आज CCPन जर असर्ट केल्या जाल्यार ते परत सुपूत करपाची गरज आसा मेर्शेज विलेज पंचायती कडेन. कारण जो टॅक्स कलेक्शन थंय जाता आज करोडांनी टॅक्स कलेक्शन थंयच्यान कलेक्शन जाता सगळे CCPक वता आनी ताजे अल्टिमेटली यूज फॉर समथींग लायक स्मार्ट सिटी फ्रॉड जर हाका जाता. पूण मेर्शेज विलेज पंचायत जी मेर्शे विलेज पंचायत जो मेर्शेचो जो जागो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरऑल जो आसा ती सदांच पणजेक तेंकून आसूनय फाटीं उरल्या. ना प्रोग्रेस जाता ना डेव्हलपमेंट जाता फक्त रस्त्यार डामर घालता आनी दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज ट्रिटेड एज अ प्रोग्रेस गटराक हे कर ह्या पंचायतीची कामां. सो हे जे टॅक्स कलेक्शन आसा ते कायदेशीरपणे किंवा ताचेर आमचो हक्क आसा विलेज पंचायत मेर्शेसाचो हक्क आसा आनी तो तांकां दिवचो आनी सरकारान इमिजिएट स्टेप घेवचे म्हणून आमी एक मुवमेंट सुरू करपाचो प्रयत्न केला. वी वील गो फॉर द रेकॉर्ड्स. We will ask for the records of entire village, how this has been usurped by CCP. पहिली पणजे म्युनिसिपल कावन्सील आनी CCP आनी EDC आनी जे त्या प्रमाणे थंय टॅक्सेशन जे आतां चल्लां ते EDC ऑफकोर्स हॅड डेवलप दॅट प्रोजेक्ट. बट CCP कसलो अधिकार आसा ज्या जाग्याचेर तांकां ज्या जमनीचेर तांकां अधिकार ना त्या जाग्या वयलो टॅक्स कलेक्शन करून तो असप करपाचो. सो दॅट टॅक्स has to be coming to village panchayat of Merses. Village panchayat Mersesaचो तो भाग आसा आनी आमचो तो हक्क आसा. तो वी वील स्टार्ट दीस मुवमेंट.